आमी जेन्ना पयर आयले तेन्ना आमकां दिश्टी पडलें की हो जो सस्पेक्टेड आसा ताका घेवन वयतात, कारण आमकां खबर कळ्ळी की हांगासरल्यान ताका व्हरतात म्हणून. सो ते विचारपाक आनी बाकीचे कशें कितें इन्व्हेस्टिगेशन चल्लां? इन्व्हेस्टिगेशन जालें, सगळे रिकवरी कितें ती केली, गाडी केली, फॉरेन्सीक केली, सॅम्पल्स काडले, आय विटनस जाले आनी फुडें आनी कितें मेळटा जाल्यार पळयता. आनी आय विटनस आनी कोण आहा, आनी कोण दोग तीग जाण आहाय. तुमी ताका फाल्यां प्रोड्यूस करपाचें आसा? पळय फाल्यां पत्तो पळय. तेमी ताका जेसींतल्यान पीसीन मागला सर. हय. कितले दिसाची पीसी? 4 दीस. सर ऑर्डर जावंक ना. कितें? ऑर्डर जावंक ना. कितले दिसाची? कितें? फाल्यां कोण प्रोड्यूस करतलो, म्हाका प्रोड्यूस करतलो. पण ऑर्डर आहा सर ते आतां कितें? जे सुसून पीसी धाडटा ते तुका फाल्यां दिता न्हू, कोर्ट फाल्यां दितलो म्हाका, मेळना. पण साहेब म्हाका एक सांग, अशें प्रायवेट गाडयो तुमी हाडूं शकता तेन्ना? हय, आमकां आमी आनी कामां गेल्ले न्हू रेडीक, सो ही गाडी ना ताका इन्शुरन्स ना सर गाडयेक. कोणाक? त्या गाडयेक तुमी कोणाक इन्शुरन्स ना. सर फायंड आउट काढला सर. आमचे ऑफिसर सर आमकां इतलें सांगात सर, आमचो येदो व्हडलो घडणूक घडली, त्या संशयिताक तुमी VIP ट्रिटमेंट कित्याक दिता? आमी सांगता न्ही सर, आमी पयर पळयला ताका. तो ताजे आई बाबा भितर बसल्यात एसीन आनी तो भितर आसा. ते आमकां रूम ना, आमी थिंगा बसयता. आमचो इंट्रोगेशन रूम तो, आमी थिंगा बसून आमी इंट्रोगेट करता. आनी सर आतां परत कितें गरज पडली ताका जेसींतल्यान पीसीन मागपाची? ना, फुडें इन्व्हेस्टिगेशन आमकां इथे लूप होल्स मेळल्यात. पूण पीसींतल्यान जेसीन सर तो कसो वता? तशेंच घेवपाक केन्नाय घेवपाक सर शकता. मर्डर जाला ताजी, एकट्याची मर्डर जाला. आमी डिमांड करता आनी तुमी JC सांगले PC खंय any ताका time जेसी दी म्हणून अशें आमकां सांगतात. ना, JCPC इन्व्हेस्टिगेशन ना सर, सर जोपर्यंत पीसी पुराय जायना तोपर्यंत जेसी मागनात. कितें जालें? आतां न्यू BNS खबर ना तुका? कितें घेवपाक BNS? एनी टायम JCPC वन द सेम. काय त्या दिसा जर इन्व्हेस्टिगेशन पुराय जाल्लें कितें? त्या पयर आमी इन्व्हेस्टिगेशन पुराय जायना न्हू. इट इज डिपेंड. आमकां कितें घेवपाक जाय, कितें फॉरेन्सीक तें करतले आमी. पण ते 24 तासां भितरच सर तुमी ताका जेसीन व्हरलें. कितें? विदीन 24 hours न्हू हय. तें आमचें इन्व्हेस्टिगेशन न्हू. ते? जाल्लें तेन्ना कंप्लीट? इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जावचें ना. कंप्लीट चार्जशीट धाडले न्हू ते आमी. charge- इन्व्हेस्टिगेशन प्रोसेस. पण अदरवायज सर आमी पळयता आतां आमचोच खंय तरी एक लोकल गोंयचो जर कितें जर कसलो 24 वरां मायनर जर कसलो तरी जर कसलो इन्सिडंट करता वॉट एवर इट इज तो कसलो क्रायम जाल्यार ताका तो कस्टडीन आसता. पळय, पण हो मर्डर जावन ताका डायरेक्टली दॅट इज आमचें इन्व्हेस्टिगेशन. हय. आमी जायत ना दवरतले, परतो घातले जाल्यार आमकां वाटचें प्रॉब्लेम कांयच ना. एनटीएल हाडलें इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट, मागीर आमच्या चार्जशीट काडली. सर हेच्या बाबतीत तुम्ही काकूत धरूंक नाका. ना, ना, एक ना. जाणटे आमचो सर, आमचो सर, गोंयकार सर, सर, आमचो हय. गोंयकार मेला हय. 100% गोंयकार ते जाणटी फूल 59 वर्सांनी धाडो. फूल फ्लॅज इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. तुमकां जर आनी कितें विटनसीस बी आहा आनी कोणी, हांवें आयकलां आनी दोग जाण आहा म्हूण. आमी सगळे दिता सर. व्हेरी गुड. आमी सगळे दिता, हो, उतर दिता हो, तुका. message सर, पूण आता तुज्या कडल्यान विश्वासाचो आमकां आमकां. आश्वासन दी की तूं सारकी इन्व्हेस्टिगेशन करतलो. म्हाका इथे तूं आतां सिनियर एडवोकेट. ना सर, आमी senior. ना, म्हाका कितें हेल्प जाय न्हू. ना हांव सर कितलो सर एक मिनट दोतोर एक मिनट सर हांव तुमकां सगळ्या जनतेच्या सामकारा सांगता. जेन्ना इलेक्शन आमचे पुलीस स्टेशन स्टार्ट जाल्लें तेन्ना हांवें तुमकां येवन मेळिल्लो. तुमकां सांगिल्लें सर कितें जाय जाल्यार. पूण आज पर्यंत तुमी आमचे बरोबर केन्ना संवाद साधूंक ना. तुम्ही पुलीस स्टेशनार येयले काय तुम्ही अशें पळयता कसो हांव कितें एक्यूज व्हरलो ते सोडून दे. माझे तुका हेजे इन्व्हेस्टिगेशन मरे ना म्हाका सांगा, आमी आतां मॅरीच्या केसीचेर येवया. मॅरीच्या इन्सिडंट हो 21 तारखेक सर, जालो. तुम्ही आज विटनस दोग जाण डी म्हणटा आमकां तुका तो म्हणटा न्हू आनी ना तशें म्हणिना. हांव म्हणना सर, आयज तुम्ही कितें म्हणटा तपास 3 केला दीस सांगात जाले. न्ही. तपास ह्या 3 हांव दिसां केली पयलीं investigation. सर आमकां investigation. सर जेन्ना आमकां सांगलेलें सर न्ही. एक मिनिट एक ना पूण म्हाका कोणा सांगूना. सर हांव तुमकां हाका लागून विचारता, जेन्ना आमकां काल जेसी दिली म्हणून खबर कळ्ळी पेपरांतल्यान तेन्ना सगळे शॉकाच जाले. आतां पिसी आहा मरे तो. JCPC वन द सेम. सर इट इज नॉट सेम. टेल मी वन थिंग. JC आनी PC कितें डिफरन्स आहा? पीसीन कांयच फॅसिलिटी मेळना. जेसीन तो सारको कोलवाळी जेल म्हणटात की सामकी ही म्हणून तो जेसी नाशिल्लो सर. JC एक तो PC घेतलो ना आमी आमची इन्व्हेस्टिगेशन आमकां पळयलें आनी कितें आहा. सो इंट्रोगेशन चालू जालो परतें. आमकां लूप होल्स मेळ्ळे कितें तेणें आनी कितें इन्वॉल्व मेळटा म्हाका थ्रू सम सोर्सीस कळ्ळे. सो वी स्टार्टेड इन्व्हेस्टिगेशन अगेन अपॉन स्टेटमेंट. सर लेट अस नॉट डिस्कस ऑन वॉट. आमकां ते विचारपाचो अधिकार ना. इन्व्हेस्टिगेशन करप तुमची गजाल. पूण आमकां सांगात सर, आमकां ह्या गजाल ह्या मॅटरीन इतलो आतां लोक जमला. तुमची वाट पळयता सर आमी. तुम्ही पावले थँक्यू. पूण ताजे बद्दल आमकां सांगा की ह्या केसीन तुमकां
आमकां न्याय दिवपा खातीर कितें जाय मदत आमचे कडल्यान सांगा. तुका कितें नीट तुका कितें म्हाका कितें नाका, तुम्ही मागात म्हजे तुम्ही कडेन. विचारात म्हाका म्हजे कडेन काय आयज कर- तुम्ही गांवकारांकडे मागा. विचारल्यात, आयज आम्ही जमल्या म्हणून आयज त्यांनी सांगले 2 विटनेस हाडा म्हणून सांगला. अरे चल ऐक तू रॉंग प्रेडिक्ट कर आता तुम्हीच म्हटलात नो विटनेस हाडा म्हणून. तुम्ही 2 विटनेस द्या म्हणून सांगला तू. हांवें सांगला लोक कोणचे witness मागले, तुम्ही witness मागता. सांगा आय म्हणजे witness आम्ही म्हणून येयला आम्ही तुम्ही करता का? आम्ही जाता सर आमकां पेपरार पब्लिसिटी जाता, पेपरार न्यूज जाता, त्यांना पोलीस कस्टडी करते, त्यांना ऍप्लिकेशन मूव करता तुम्ही. बिफोर दॅट तुम्ही काय करीना. लोक जेन्ना जागो जातात तेन्नाच तुम्ही ऍक्टिव्हिटीज करता. लोकांक आमचे इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसतलें मरे आता आम्ही येयल्या पण तुम्ही जाल्यार 2 विटनेस द्या म्हणजे ही 2 मिनिट तू रॉंग उलयता तुका तशें सांगिल्लें नाही सांगा कशें कितें कोणी सांगता? आय विटनस आहा कोणी आय विटनेस थंय लोक भरला थंय लोक दी मरे आपय मरे म्हणजे आम्ही विचारल्या उपरांत तुम्ही दिया आम्ही म्हणटा. आपयल्यात हांवें आपयल्यात कोण येऊन आले? नाही ना दाखय कोणाक विचारला? कोणा विचारल्या रे? रॉबर्ट आधी सांगला आणि तुझ्या सांगला हय ते काय सांगला हांवें सांगला तुका आधी हाड म्हणून विटनेस कित्याक कोणी ना ते सगळ्याच्या फुड्यान मारला सगळं व्हिडिओ बीन सगळं हांगा कुत्र्याक जनावरां कशें मारून वयतात ते. इन्व्हेस्टिगेशन फुली कंप्लीट सर आमकां फाल्यां तुमी प्रोड्यूस करतले कितल्यांक सर करतले कारण आमकां इंटरव्हेन्शन घालपाक काय मिनटं कंप्लेनाच्या 10 o'clock मॉर्निंग घाल इंटरव्हेन्शन ओके आमकां सर आम्ही आता आमची मिटिंग झाली ग्रामसभा ह्या झाली त्या मिटिंगेत आम्ही थारायला एक टीम तयार जातली जी तुमच्या बरोबर वावरतली जर तुमकां Thank घेवपाची you. इच्छा आसा ना, घे, घेयात, नाल्यार आमी yes. भायल्यान तरी कितें तरी ना करता ऑफकोर्स आमी घेता पूण आमकां या तुमकां जर कोणाचो दबाव आसा काय ना SP IGP मिनिस्टर सरकार दिल्लीकार ना रे काय ना सर उद्या ठिकाणी गोंयकार. आमकां कॉमन मनशाक ट्रिटमेंट वेगळी ताका ट्रिटमेंट हे सगळ्या लोकांनी पळयलां सर ताका ना एक्सपिरियन्स घेतला म्हणून उलयता सर तशें ताका लागून अशें आयज पळयलां सर आमी ताका इजीन बसून घेवन चालले सर. हो सर एक्यूज आसा पळय. सर ताका इन्शुरन्स हो एक्यूज आसा पळय. पोलिसाची गाडी आमची सर ना टिंटेड ग्लास आसा आणि त्याका बेडी नाका बेडीची परमिशन ना नोटेड नॉट एक्यूज नॉट एक्यूज नो खंय ऑफिसर दिल्ली दिल्लीच्यानच येयलो तो थंयसर. मांद्रे रावतलो तुमच्या गांवांत रावतलो हय आमच्या गांवांत रावता पण त्याच्या व्हेरिफिकेशन टेनंट व्हेरिफिकेशन बी तुम्ही केल्ल्यार कोणी तुम्ही तांकां म्हणजे आमी फाटल्या दिसांनी जे पंचायतीन तुमकां एक ग्रामसभेन ठराव दिल्लो की आमी tenant check करता verification न्हू. आमी आमचे स्टाफ करता न्हू रे चेक करता न्हू वरती जाल्ले का म्हणटात त्या हय. सायडीन जाल्ले म्हणजे हेचे आसतले तर हय आतां चेक करचें पडटलें आसतलें हय नवाशे ते पळय आमकां मातशें दिया सर एक कॉपी ते इम्पॉर्टंट आसा कित्याक आमी तुमकां ते वेळोवेळी सांगत आसता की जे कोण रेंटर रावता तेंचे टेनंट व्हेरिफिकेशन आसचें म्हणून नाजाल्यार कोण